जेजू बाळोक जल्मला संतोष पावया, गोरवा कावणेत न्हिदला पोळ्योन रावया, बोडव्या संगी संतोष बरी गितां गावया, गोवळ्या संगी मोगा बरी काणी काडया, देव देवांचो देवला संसारार, राय रायांचो न्हिदला त्या तणार, कोर आंजांचो गायता अंतराळार, फांकून प्रकाश सगळ्या वैतळार. वळी मगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सर्वांक संतोष भरीत काळ, संतोष भरीत दीस, नातालांचे फेस, नातालांचे फेस्त क्रिसमस. तर मगाच्या भाव भयणीनो, ह्या क्रिसमसाच्या वेळार दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन आणि आमच्या येसू स्पर्शा पंगडा तर्फेन तुमकां सर्वांक आमी नातालांच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. संवसारा बोरो तुमी आसात, परगांवांत, युरोपांत, गल्फांत आणि सर आमचो भाऊ भावडां सर कॉन्टिनेंटांत जावं पुरो आमच्या 7 कॉन्टिनेंटांत तुमी शिंपडोवन तुमच्या जिविता खातीर, ह्या फुडारा खातीर गेल्यात आणि थोडी शिकून आसात, थोडी सेटल जाल्यात आणि थोडी थंयच वाडोवन व्हड जाल्यात. आज दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब ह्या चॅनलाच्या मिसावाद्वारे सबार ह्या जाक तुमकां सुवार्तेचे मिसाव वांटते आसात आणि सुवार्तेचे बेसांव दिते आसात. तातूंत हांव एकलो बापू फ्रँकलिन सोजू हर एका आयताराची सुवार्ता कोंकणी भाशेन, कानाडी भाशेन तशेंच इंग्लीश भाशेन तुमच्या लागीं हांव वांटून घेता. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल मानेस्त विनोद गांगुर्ली आणि ताचे कुटुंब सोलोवन आसात. एक लायक जावन सोमेच्या मिसावांक ताणी हें चॅनल समर्पून दिलां आणि सोमेच्या मिसांव ते करते आसात. तुम्ही सबस्क्राईब करून तुम्ही पाठिंबो दिला, तुम्ही ही सुवार्ता आयकून तुमच्या जिवितांत सबार बरेंपण देवान तुमकां फावो केलां, त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता. ह्या नाताला फेस्ता संदर्भीत हांव बापू फ्रँकलिन तुमच्या सर्वां खातीर हांव मागतां, तुमच्या कुटुंबा खातीर मागतां. जावं पुरो विविध यूट्यूब चॅनलांनी सुवार्ता तुम्ही आयकतात. आज ह्या कोविडा नंतर आमकां चड आनी चड सुवार्ता यूट्यूबार आमकां देवान फावो केल्या. ह्या द्वारे आमच्या जिवितांत नवें साव देवान हाडलां, बेसांव देवान हाडलां, फेकोण देवान हाडलां. देवाक आमी अर्घां दिवया. म्हाका शुभाव भयणीनो, आमी जावं पुरो आज संतोष बरी जावन बरी वस्तू घालता, ह्या केक कट करता, इस आमच्या क्रिसमसाचे कुसवार करता, तयाराय करता, एकामेकां वांटून घेता आणि तशेंच मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस म्हणून आमी एकामेकां शुभाशय पाठयता. तर आमी उडास दवरूंक जाय. क्रिसमसाचो संदेश देव मनीसलो गोरवांच्या गोठ्यान. त्या गोरवांच्या गोठ्यान, कित्याक गोरवांचो गोठो म्हळ्यार थंय सकड शेण आसता, सारें आसता, पूण ते शेण आनी सारें ईट दिता. कितें घाणगी, कितें आमी निष्क्रिय बरें न्ही म्हूण चिंता, तातूंत तावनी बरें करूंक देव शकता. जावं पुरो आज आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत थोडी अशें साऱ्या बरी जावंक जाल्यात पुरो, म्हणजे तांचें जिवीत शेणा बरी जालां जावंक पुरो, थंय तो बऱ्यो साद सागी आसा. त्या खातीर सडवंदारा आमकां जल्मला, सगळ्या संवसारार प्रकाश फांकला, सर्वेस्पराक जय 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 जय, सर्वेस्पराक जय 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 जय. वय आज जेजू थंय आमी नितळ जावंक साद आसा. त्या खातीर कोणाचें जिवीत त्या गोट्या बरी जालां, म्हणजे आमच्या गोट्या बरी, आमचे अस्कत काय आमचे पातकां थंय क्रिस्त जल्मोन आयला, म्हणजे आमच्या काळजांत तो जल्मोन आयला. त्या खातीर आमचे कोटेपण तो पयस करता, आमचे अपवित्रपण तो पयस करता, आमचे अशुद्धपण तो पयस करता, आमची पातकां तो पयस करता, आमकां बोगसणें तो दिता. त्या खातीर आमकां साल्वासांव तो हाडून आयलो, पातकाच्या कोंडात तावन सुटका दिवंक आमच्या खातीर ह्या संवसाराक सोमी आयला.
त्या खातीर आमी गायता बाळ जल्मला प्रकाश फांकला वय बाळ जल्मला हो बाळ आमचो सोडवणदार हो बाळ आमच्या खातीर आमच्या सोडवण्या खातीर ह्या संवसाराक आयला तर मग अशें भाव भयणीनो आज आमी पळयता इस्रायल पॅलेस्टिना मध्ये निराश्रित निर्गतीक जाल्लो लोक थंय युक्रेन रशिया मध्ये निराश्रित निर्गतीक जाल्लो लोक मणिपुरांत जाल्ल्या थंय जाल्ल्या समस्ये वरवीं निराश्रित निर्गती जाल्लो लोक तशेंच कितलोसो लोक निराश्रित निर्गती जावन एका गांवांत जावन आनी एक गांवां पळटना दर्यांत तारून फुटोवन मरचो लोक कितलेशे गांवांत हिंसा तर आज खंय आमी संतोश भरीत क्रिसमस आचरण करूंक सादा सागी वय मुगाचे भाव भयणीनो आज आमकांय देवान विसाव दिला हांव म्हजे घराणे मात्र न्ही इल्ले हांवें दोळे उक्ते करून भायर पळयसय आमी इल्ली गरजेची सेवा करूंक आमचें जिवीत आमी उक्तें दवरिसय आमी केदाळे सांगचें आसा 3 नमुन्याची सेवा आसा खोरजेची सेवा मोरजेची सेवा ही दाखोवचे खातीर करची गरजेची सेवा काळजांत तावन करची तर दुबळ्या धाकट्यांक आमी आदार जावया जेजून काना लग्ना वेळार उरिल्लें दिवंक ना नोवेन्स दिलें त्या खातीर आज आमी उरिल्लें दिवचें न्ही जर तर आमी एक कापड घेता एक 4-5 कापडां दुबळ्यांक आमी दिवंक सादा सागी आमी बरो ड्रेस घालता ड्रेस नासलेल्यांक ड्रेस दिवंक सादा सागी आमी बरें खाण जेवता बऱ्या रेस्टॉरंटाक वता आमी तेंच खाण दुबळ्या धाकट्यांक वांटूंक सहाय करूंक आमकां मोना सागी जावं पुरो कितलोसो लोक बंदेत आसा तांकां पळोवंक वचूंक आमकां सादा सागी कितलोसो लोक आमच्या एका फोना कॉला खातीर आमच्या आवय बापूय राखोन आसात आमी सगळ्यांक विश करता आमच्या आवय बापूयक आमी विश करता ह्या तांकां पळयता तवळ जिजून सांगलेली उतरां तुमी उडासा दोरा 25वा स्वरांत माथ्या वासवांजेल हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव थानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव बंदेन आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात हांव अस्वस्थ जावन आसलो तुमी म्हजी जतन घेतली आनी तवळ तुमकां सर्गीचें राज मेळटलें न्ही केवळ हॅपी क्रिसमस म्हूण विश केल्ल्यांत आमचें जिवीत साक्षेचें जिवीत जावंक जाय क्रिसमसा द्वारे आमकां साक्षेच्या जिविताक देवा पोवणें दिता आमच्या काळजांत जेजू जल्मो जाय मात्र न्ही जेजूची सेवाय आमच्या काळजांत जल्मो जाय आनी त्या सेवेद्वारे आमचें मुखेलपण आमचें विसाव आमी कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या समुदायांत आमच्या शेत समारांत आमी करता आसतना सर्गींच्या राजाचे आशिर्वाद बेसांव आमकां मेळटा तर मग भाव भयणीनो आज कितलीशीं जाणां निर्गतीक आसात आमकां थोड्यांक शीद करूंक जावचें ना सहाय करूंक जावचें ना जावं पुरो आज स्नेहालय तसले आश्रय कोडयाळांत आसात सियोन तसलो आसरो बेळतांगडीत आसा व्हाईट हाऊस तसलो आसरो कोडयाळांत आसा सांत आंतोनीचो आसरो जेप्पू आसा आलांगार सिस्टरांनी सोलोचो आसरो आसा मदर तेरेजा सिस्टरांनी सोलोचे आश्रय आसात कित्याक आमी आसरो जावंक नजो सबार जाणां तुमी तुमचे फंक्शनांनी आसतना असल्या आश्रयान कर्ण भुरग्यांक तुमी देख दितात भारी बरें कित्याक आमी हजारांनी करोडांनी करशिताना तर केदाळे आमकां पयस चलो सांगता धांत एक मोठो देवाक काण दवरा धांत एक मोठो दुबळ्या धाकट्यांक काण दवरा कित्याक ती दुबळी धाकटी निराशता अजुनूय हांव तुमकां सांगता घरान आसलीं आसात अजुनूय एका वेळाच्या काणाक कश्टोवची आसात अजुनूय भुरग्या बळा पसून नासतना पॉवर्टी लायना सकल आसची आसात अजुनूय ह्या संवसारान कश्टोवचो लोक आसा त्या खातीर मोगाचो भाव भयणीनो क्रिसमस केवळ आमकां मात्र हॅपी करचें न्ही संतोष भरीत करचें न्ही आमच्या शेजाऱ्यांकी आमच्या हू आर माय नेबर्स आमचो पेल्याकी संतोष भरीत करूंक जाय त्या खातीर विविध नोमणेची मिसांवां आमी करता जावं पुरो आमच्या इगर्जेनी आसात मिसांवाचो आयतार आसा आमकां इंडियन कम्युनियो आयतार आसा तशेंच आमी हर एक कलेक्शन करता जावं पुरो विविध मिसांवांक हें सकड कित्याक करता म्हळ्यार तांणी बऱ्या तरेन संतोष भरीत जिवान जिवच्या खातीर तर मोगाचो भाव भयणीनो हें क्रिसमस केवळ वर्साची क्रिसमस जावचें नाका एक निर्धार आमी घेवया ह्या क्रिसमसाक हांवें उरयल्लो आयवाज खंयच्या एका बऱ्या दुबळ्या कुटुंबाक हांव मजत करता
आमकां कळीत आसा मोगाचो भाव भयणीनो जावं पुरो कोडयाळांत आमचो भाव ह्युमॅनिटी संस्थेद्वारे हजार लाखांनी लोकांक सबार बऱ्या मनशांक सांगाता काडून आसरो दिते आसा. त्या खातीर कोण बरें करतात देव थंय आसा, पवित्रोत्म थंय आसा, देवाचो स्पिरीट थंय आसा. तर आज आमी एकामेका बरें करया. बरें करूंक तर देवान म्हाका अवकाश दिला आनी अनेकाच्या कुटुंबांत संतोष हाडतात तेच तुमचें खरें क्रिसमस जाता. आज क्रिसमस आमकां कळीत आसा व्यापारीकरण जालां. थोड्या गांवांनी 6 म्हयने पयलेंच आमी पळयता स्टार, सांता क्लॉज आनी सिंगींग गायना या गल्फांनी या युरोपांनी मॉलांनी तुमी गेल्यार क्रिसमस ट्रीट म्हणून पुरो आसतात. क्रिसमस लाईट मात्र क्रिसमस नाही, क्रिसमस ट्री मात्र क्रिसमस नाही, स्टार मात्र क्रिसमस नाही, ती सांता क्लॉज क्रिसमस नाही. क्रिसमस जेजूची सुवार्ता आमी साक्ष जावचे क्रिसमस. जेजूक आमच्या काळजांत सडवंदार म्हणून मानून घेवचे क्रिसमस. क्रिसमस आमची वायट वड्ड्यो वायट सवयो सांडून बऱ्या वाटेनी चलचे क्रिसमस. देव ताच्या आशिर्वादांनी साऊलाक पाऊल करूंक शकलो, अब्राहमाक अब्राहम करूंक शकलो. त्या खातीर देवाक आसाद कितेंच ना. देव जकबाक इस्रायल करूंक शकलो म्हणजे देवाक आसाद कितेंच ना. देव आमच्या काळजांत एक बिंब आमता, ते व्हडले रूख जैतुनाचे जड तो करता आनी त्या जडार सबार जाणां सबार सुकणी येवन पट्टा बांदतले म्हळ्यार अर्थ कितें. सबार जाणां तसो आमचें जिवीत असो, आमच्या बरेपणाचो, चडवंदारान दिल्ल्या कुरपेचो मिसावाचो फायदो जोडटली. तर मोगाचो भाव भयणीनो, काळजांत हांव उलयलां ही उतरां जेजून म्हाका प्रेरण दिली तुमच्या मुखार दवरल्यांत. हांव मागतां आज म्हाका कळीत आसा आमी ह्या भावार्थान घट जावन जिवंक आसा. कितलोसो लोक आज तुमी परगांवां गेल्यात, सुरू तुमी ते सेटल जावन गेल्यात. आज कितलीशीं जाणां मिसाक वचनात, कितलीशीं भुरगीं आमची परगांवांत या युरोपांत आसात. भावार्थ तांणी होगडायला कित्याक आधुनिकीकरणाक या आयच्या या तांत्रीक तंत्रज्ञानाक ती भितर सरल्यांत. त्या खातीर मोगाचो भाव भयणीनो, आमचे जिवितांत आमकां साल्वासांव गरजेचें. क्रिसमस आमकां साल्वासांव हाडटा. साल्वासांवाची कुटुंब आमची जाय जाय जेजूच्या वाटेन आमी समको जाय. क्रिसमसाचो नीज अर्थ आमी समजूं जाय आनी अशें आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन, पवित्र उतरांच्या आदारान, सक्रामेंताच्या कुरपेन आनी देवाच्या उपदेशांच्या आदारान बांदून हाडया आनी आमी कुटुंबान सागसावया, सेसामारा सागसावया, सगळ्या संवसाराक सागसावया. देव तुमकां आशिर्वादान बरोवन दी. तुमकां सर्वांक म्हणजे व्हॉट्सअप, ईमेल, फेसबुकाराच्या लोकांक आनी इतल्या वर्सां म्हणजे 25 वर्सांत हांव सुवार्ता परगट केल्ल्या गेल्ल्या गांवांनी जागेनी आसल्या सर्व तुमकां म्हणजे वैयक्तीक तरान क्रिस्त जयंतीचे शुभाशय हांव पाठयतां. तुमच्या खातीर हांव मागतां. तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन, आमच्या येसू स्पर्श पंगडा तर्फेन तुमकां सर्वांक बागी नातालांचें फेस्त मागतां. तशेंच 2024 नवे वर्सी आशिर्वादाच्या बेसावाच्या कुरपेचे जावं दी म्हणून मागता. सर्वेस्वर बापा तुका हर गांवगळापांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवान हांवें संदेश दिला. ह्या संदेशाद्वारे तुज्या आशिर्वाद बेसांव पे कोण लोकां थंय देंवन येवं दी. ह्या लोकांक तुज्या पवित्रत्म्यान भर, सक्तेन भर, आशिर्वादान भर. हांचे हांव न्हू आचरण करचें. क्रिस्त जयंती, क्रिसमस ह्या नातालांचें फेस्त नीज ताचो अर्थ समजून जियो कुरपा बोळ कटायतो दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान संवसारांत आसलेल्या 750 करोड लोकांचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी. आमच्या भारत गांवाचेर, कर्नाटक राज्याचेर आनी सगळ्या 7 कॉन्टिनेंटाच्या लोकांचेर आशिर्वाद बेसांव पेकोण व्हडों दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान खंय साल्वासांवाक जागो उक्तो जावना, सुवार्थेक जागो उक्तो जावना, त्या जाग्यांनी सुवार्थ उक्ती जावं दी. कशें तुवें पिडेस्ताक आपूण गूण केल्ले बरी. आज ही सुवार्थ आयकोवच्या हर एकल्यान तूं गूण कर. तुवें तुज्या ह्या जागा सांगलें कितें तूं बांदता तें बांदता, सोडयता तें सोडयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर पिडा शेडा अंकर बंदपस बंदड बांदून मोडून पण उडयता. समाधानाचे शांतीचे आशिर्वाद तुमचे घोशीत करता. टच ब्लेस फील फॉर युअर ग्लोरी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू. बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिसीस म्हज्या खातीर मागा, म्हज्या मिसांवा खातीर मागा आनी तुमचो मागण्याचो पाठिंबो सदां काळ आसूं दी म्हणून हांव उडयतां. आमेन.